दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हाँ हाँ वय हाँ हाँ भाई अजून प्रार्थना ऐकोरचेस ने प्रार्थना जायनी ने प्रार्थना ऐकोरिया ने गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे। माझे आराध्य दैवत परम गुह्य गुह्यातीत गुह्यपणाची मात न चले जेथे यो जातो मरुदंशज क्षितितले संबोधयन् सज्जनान् ग्रंथं यो रचयन् सुपुण्यजनकं श्रीदासबोधाभिधम् यः कीर्त्या पठनेन सर्वविदुषां स्वान्तापहारी सदा सोऽयं मुक्तिकरक्षितो विजयते श्रीरामदासो गुरुः। मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे अपत्यापरी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं
त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेन प्रीयतां देवो भगवान् जानकीपतिः श्रीरामचन्द्रपूर्वेषाम् अस्माकं कुलदैवतम्। ॐ श्रोतावक्ता श्रीराम समर्थ महाबली हनुमान की जय। भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। जय जय रघुवीर समर्थ। आजी गुढीपाडवो काल जालो, प्लव नाम संवत्सर सूर जालें, तरी ताजे भोग आमटें आमगेले राजगोपाल मामान काली एक्सप्लेन केल्लें। शर्वारी संवत्सर जावन शर्वारी म्हळ्यार एक संकट येतलें, अंधकारू अशी सगळें गेल्या वर्स कशी गेल्या आमकां सगळ्यांकय गोत तसो जाल्यार ह्या वर्स प्लवनाम संवत्सर म्हळ्यार संवत्सर म्हळ्यार परमेश्वर। परमेश्वरान आमचे खातीर प्लव म्हळ्यार बोटी पेटयल्या अशें ताणें सांगलें। बोट पेटयल्या गुरुनामाची बोटी, गुरुंगल अनुग्रहाची बोटी तांतू ते आमकां सांगता ती चडा ती म्हूण। गुरुनामाचे तारून तुमी चडल्यारी आमकां मुखार हे अंधकार म्हळ्यार आमगेले एक तर भितर अंधकार आसताची तोबे घालूनच असो अज्ञान अंधकारू। अज्ञानामी आमकां मस्त बग वांट जाता ती काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हे तर आसा तिची, ताजे खातीर एक बोट आसा। आनी दुसरी म्हळ्यार परमेश्वरान स्वता बोटी पेटयल्या की विश्वांत भरलेले आतांचे जे एक नमन्या मृत्यूचे भंय आसत ते वचका म्हळ खातीर आमगे स्वाम्यांनी काल सांगलें, एक म्हत्वाचो मेसेज सांगलो की तुमी मृत्यूक पळयता ती ताजे परे जावन जो मृत्यूंजय आसा ताका पळयात ती हें सांगलें। तर आमी आनंद यात्रेचे प्रवासी आमी मृत्युंजयाक पळोवंका जाल्यार मृत्युंजय खंय बसला? मृत्यू आमगेले केंसां धोरण अशी उबरक धरल्या खंय आमकां ताणें, आनी आत्त मारू की घडी मारू म्हूण अशी ते कोरोनाच्या ज्यान एक नमन्या भंय बसल्या जाल्यार ताजे पेलदिकान राबून मृत्युंजय आमकां सांगता भिवू नाकात बाळांनो, एक तरी आत्म्याक मृत्यू असना आनी तुमी मल्ल्या घेया ती। तर त्या मृत्युंजयाक पळोवन जाल्यार आमी भितरीची के वचकाची ताजे खातीर भक्ती निरूपण नवविधा भक्ती निरूपणाचे बरो महत्वाचो अध्याय चालू आसा। तांतूला नामस्मरणाचे करचे आसा। ताजे पयले आमी मनाचे श्लोक जे वाचता ती तेवे थोडे पळया, दोन श्लोक तेवे भोगमट आसा ती। सदा बोलण्यासारखे चालत आहे, अनेकी सदा एक देवासी पाहे, सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। आता हे दास दशक म्हणून 10 श्लोक हा शेवटची लाईन सेम असं, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा म्हळ्यार कल नमन्याचे सर्वोत्तमाल सेव केल्ल्यारी ती सर्वोत्तम जातली आणि तो दास सर्वोत्तमागलो धन्य म्हणून घेतलो। ह्या बाबतींत तांणी कस मस्त इतली इन्स्ट्रक्शन दिल्लें ते तीन ओळींतू तीन चरणांतू तांणी ते सगळें सांगल्या। पहिलेच सांगिल्लें देव काज कशी करका म्हूण, तन मन धनान सगळ्यांकय मदत करका तावळे ते देवाल कार्याक भावन घेतिल्लें आनी राम नाम नित्य वदका कडेन स्वताक माणूसकीन वागका, स्वधर्मेची चाले सदा उत्तमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। जे काही स्वधर्मान करता
ते 100% आपणागल दिवन करका तर तोच जगान तूं सर्वोत्तमागल दास जावन आस. जय जय रघुवीर समर्थ. आता नुसते म्हणची नाही तर हांग समर्थ सांगता ती सदा बोलण्या सारिखे चालत आहे. आम्ही हांगा कलकले उलयता ती आयकता ती सगळं करता ती जाल्यार त्याच वेळार कोणाक कसली अगदी गरज लागली बा तरी जिथे कमी तिथे आम्ही म्हण सांगून सहज वचून आम्ही तांकां मदत करतात. आम्ही तोंडार म्हणटा तेणी सगळ्यांक मदत करका आणि माणुसकीन वागका आणि उत्तम आम्ही काम करका, हें देवाल काम समजून करका, कार्यान मदत करका. बरोबर. परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. हें देवागल जें कार्य आसा तो नुसते देव संतांगल रूपान जन्म घेता पण त्या ह्या कलियुगांतून हे इतले साधू म्हणून त्रास साधू भोवन दुजावन त्रास दिता लोक आसा ती की आमकां कळना सुद्दां तेमीत खरे साधू आसत न्ही तांकां कोणें माननात जाल्यार ती तांगेले कोणें आयकना ती तर तांगेले परित्राण करचे खातीर आमी कसलेपणी करका आनी विनाशायच्या दुष्कृतां अराजकता माजल्या कितले म्हळ्यार राजकारण म्हणा समाजकारण म्हणा एकाचे मदत घेवन गोंधळच घालतात शिवाय येतान कले निष्पन्नची जायना. गोंधळ म्हळ्यार इतले लोकांक मनांत इतलो गोंधळ जाता कल करचें कल ना म्हण समज कळनाचें. तरी असले वेळार आमी नुस्तें उलोवंच हें तर कल कोरये दो म्हण आमी तातूंत सक्रीय भाग सुद्दां घेवंक आनी धर्म संस्थापनार्थाय धर्म म्हळ्यार माणुसकीच धर्म हें करचे खातीर. आतां कोविडाचें आसा कितले लोकांक पाप कोविडाचे बाध जाता बरें जाता ती बेगीन जाल्यार तांकां ते क्वॉरंटायन करचें म्हळ्यार क्वॉरंटायन हो शब्द सुद्दां हांव गेले वर्स पयलीं आयकलो म्हाका इंग्लीश कळना म्हण न्हय जाल्यार ताजें महत्व कसलें ताजें रिपरकेशन्स कसले जाता ती तें आत्तां कळ्ळें. तेवें आमगेल हांगा एकली पाप हांगा विलेपार्ले एक बायल मनशी म्हणटाली बायल मनशी ती आनी तिगल बामण राबतात म्हळ्यार अजुनी ती आसात तर तिगल बामणाक अचानक ब्रेथलेसनेस सुरू जालें. ते फोन केले की ते सगळें सांगतात न्ही अमूक फोनार फोन करा ती अमूक नंबरार फोन करा ती ते 2 मिनट तांगेले तेंच चल्लेले आसता कड्डेर फोन लागता ते तिका पाठ जालेली आसता तिने भिवन तिवे म्हणटाली तोवे म्हणटालो तिने त्या नंबरार फोन केलो आनी तांणी येवन ताबडतोब ताका स्ट्रेचरार घालून एम्ब्युलन्सांत व्हेल सुद्दें हिका कल करका म्हूण कळना पाप तर तिन्ने तांगे शेजार चेकलो तिगलो चल असो तिका चेडूं बाळना जाल्यार तो पळयतालो ताका फोन केलो तो धांवन आयलो कार घेवन पळयल्यार हाका एम्ब्युलन्सांत घालता आशिल्ली ताणें म्हणचें की राब राब खंय आयकता ती घेवन वचले तांचे म्हाका हिवे दोग जाणें कारान बसून पळयल्यार नंतर तो मनुष्य दृश्टीक सुद्दां पडना गेल्लोच तो गेल्लो मात्र न्ही ताका धड तागेली बॉडी दाखय न्ही ताका कसलेंय कर न्ही आनी वैऱ्याणी हिका सांगलें तूं आतां 14 दीस क्वॉरंटायन करका म्हूण. आतां मस्त म्हणटाली बायल मनशी क्वॉरंटायन करचें आनी असले दुख्खान तूं बामण गेला तावळी कल्लेस हांगा सदा बोलण्या सारके चालत आहे दुसऱ्यांक मदत करची म्हणटात न्ही पण लक्कीली ती ग्रावंड फ्लोरार आशिल्ली त्यामीत कल जालें की आजूबाजू लोकांनी ती खिडकीन थावन तान्नेक खावच्याक सगळें हाड दिताले पाप आनी कशीपणी करून तिका सावरच्याक मदत केली मदें मदें फोन करतात ही वय एक मदतच तरी ना जाल्यार कल जाता अयो ताका अशी जालें खंय तशी जालें खंय ताजें मदत करचे पेक्षा हेंच जाता कल म्हणटात ताका गॉसिपींग जास्ती जाता तांणी समज काळजी घेयनाशिल्ली आसतली सगळी काळजी घेतिल्यांक सुद्दां आजकाल जाता. आतां आज म्हाका जोर थंडी जाल्या थंडी म्हळ्यार ड्रिपींग नोज म्हणटात न्ही तशी तर देवाल प्रार्थना केली आनी हांगा बसली देवा तुगेलें कार्य आसा करून घेवचें कामय तुगेलें आसा तेमी ती हांव जाल तितले प्रयत्न करता मुखा वयलें तुमी पळोवन घेयात जाल्यार म्हगेलो प्रयत्न हांव जरूर करतली. तर सदा बोलण्या सारके चालत आहे
मदत करुया म्हणून नुस्तें हें करचें न्हय. तरी प्रती एक्कान तो श्रीराम बसला. आमगेल गुरू प्रती एकल्यान आसत. ताका मदतीची गरज आसत. तागेलें कार्य मुखार चलका म्हणलें सगळे नमुन्याने मदत करची. तर सदां बोलण्या सारखे चालत आहे. आमी म्हणटा ती साधन करका आनी आमी स्वता जर कसलें करना जाल्यार ते उपयोग केलो. आमगेलें वैयक्तीक साधन आसका आनी कीर्तन भक्ती म्हळें हें म्हळें तेवें आसका. परत लोकांक मदत तन मन धनाने सुद्दां मदत करका. आनी नुस्तें आमगे लेखतल्यांकच मात्र म्हूण न्हय, तरी जे कोणी आसा ती आजूबाजूक खंय कशी मदत करूं जाय हां. तरी तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए के. जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. दुसरे हांतू मना श्लोकांतू भगवंत सांगता ती, नसे अंतरी काम नाना विकारी, उदासीन जो तापसी ब्रह्मचारी, निवाला मनी लेश नाही तमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. आता नाना विकारी म्हळ्यार कळ्ळें की अंतरांतू विकार म्हळ्यार खंयचे बदल असतात न्ही ताका विकार म्हणटात. विकार म्हळ्यार कळ्ळें, हेल्थ बिगडलें, तूं कल जाल्या थंडी जाल्या हो एक विकार जाला. हां, तशी बरे हात सुद्दां कळ्ळें, आमी कल बदल करतात न्ही, बरे बदल सुद्दां तेवे विकार आसूं शकतात. आनी आमी कले डेविएट करतात खंयच्याल्या थंय दूर वतात, विंगड कले करतात. तर विंगड कले करतना नाना विचार येता ती. तातूंत योग्य विचारसरणी करची आमी संवय लावन घेतल्यार सगळे आमगेल मात्र न्हय जानांगल सुद्दां फायदो जाता. तरी अंतरांतू ते सांगता ती काम भावना म्हळ्यार काम म्हळ्यार कळ्ळें, हें जायी तें जायी देव 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 करनासतना, कसल्याची अपेक्षा करनासतना सगळे नमुन्याने आमी ठायी न्हंय कशी व्हांवतना खंय जाग दिसता की थंयच्यान मार्ग कांटी चलता. अडथळे हे येतलेच. आतां पळयात, आतां रेकॉर्डिंग जायनी, रेकॉर्डिंग म्हत्वाचें की सांगचें म्हत्वाचें आमीच पळयात, हय की न्ही. तर हें खंयच्यान खंय अशी वचचें आनी शेवटी कल जाता ओड खंय आसका, आनंद यात्रा, आनंद मेळोवचे. आमकां सागराक मेळचेस, त्या विशाल सागरांत आमकां एक रूप जावचेस, थेंबूट जावचेस आमकां. हें तरी नसे अंतरी हें दी तें दी म्हणनासतना नाना विकारी कलकल आमकां बदलका लागले. जो बदल जाता न्ही ताकाय विकार म्हणटात. तें अनेक ताचें स्वरूप आसा. विकार म्हळ्यार एक कले योग्य विचार ते विकार, अयोग्य विचार ते विकार, आनी योग्य विचार आसतात न्ही ते विकार जायनात. पण खंयचोय बदल जो जाता तो एक फावट बऱ्या खातीर जाता. बदल हें सृश्टीचें एक नवीन रूप आसा. संसार म्हळ्यार संसरती इति संसार आहा. कसले ना कसले चेंजीस आयुश्यान जात आसता ती. आमी हांव अशीच जातली, हांव तशीच जातली म्हळ्यार शक्यच जायना. तर तसले वेळार अंतरांत आमगेल्या कशी समय आयलो ताका तोंड दिवचें आनी समर्थतेने तोंड दिवचें. हें कशें चलता, तरी परमेश्वराचेर एक गाढ श्रद्धा विश्वास की तो चलयतलो. आनी आमी जागरूक राबून खंय वाट मेळटा थंय आमगेल उदकाक आमगेल फ्लो, द शो मस्ट गो ऑन, हें चलत रावता. ह्या दृश्टीने आमी तातूंत विचार करता. आनी उदासीन जो तापसी ब्रह्मचारी हांगा कल्ल्याच सांगल्या, कोण धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा कोण आसा हाजे बद्दल आनी 3 लायन आसा की नसे अंतरी काम नाना विकारी. जे काही आमकां काम एक इच्छा हें तें आसता की ते वाट्टेल ते करनासतना निरपेक्ष बुद्धीने आमगेल डिझायर सुद्दां अशी आमी हें करता ती की ते सगळ्यांकय ताचो उपयोग जावंका आनी कशी वाट मेळ्ळी तशी आमी मुखार वचूं शिकता. बिकॉज एक सेंटेन्स म्हाका मस्त आवडलेलें, हां, दो रोड अंडर कन्स्ट्रक्शन इज रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कन्स्ट्रक्शन. आमकां सक्सेस जाय जाल्यार
आम्हीच आमगेले मार्ग तयार करतच अडथळ्यांतल्यान तो पार करता आणि आमी आनंद यात्रे वता आसती हे अडथळे नाना नमन्याचे येतले वतले जाल्यार कायम राबना ती आणि आमकां हात दिवच्याक प्रती एकल्या हात दिवच्याक आमगेले गुरू आसा आमगेले समर्थ आसा ती त्या प्रत्येका बोट्टा धरून आमकां अशी वयर उबारून घेता ती तावळी भिवची कसलेंय कारण ना तरी तांणी सांगल्या की हें करतना जो उदासीन आसता उदासीन म्हळ्यार कसल्या बाबतींत उदासीन काम करचे बाबतींत उदासीन वे अयो नागो म्हाका बेजार आयलो म्हाका न्हीद येता आज दासबोदाचें हांव एटेंड करना आसो आयचे फाय करया फाय हांव जगतलें म्हूण खात्री आसा वे ना तरी अशी तो कोरोना अशी कोण शेंडी धरून राबला अशी ते पोलीस हें लायतात न्ही पिस्तूल मात्याक तशी एक नमन्या भय मृत्यूंजय थंय थान आपयता असो तसले वेळार जे बरें काम करता ते फाय करया हें आमगेल्या तोंडांतल्यान येवचें ना वी हॅव टू बी आमगेलो तरल मायंड आसता वेरी अलर्टली वी शूड फॉलो गुरूज इंस्ट्रक्शन्स तरी आनी पण तें जायना पडे कसली अपेक्षा आसची ना आतां कसलें काम आसपा इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्लें हें केलें आतां हांगा ह्या कामान सुद्दां मस्त जाण आमकां मदत करता ती पाप खंय खंय थान मदत करता ती ललितापाची ती तरी कितली तिगल स्वताल प्रॉब्लेम्स आसात ते बाजू दवर न्हू ती कशी करचें कोणेंय नाशिल्लें एडमीट करूंक सुद्दां तें लिंक तर ती मॅनेज करता आसत आनी कोण की रेकॉर्डिंगाचें करता आसत जाल्यार आज म्हाका कसलें सांगलें की हाजेर भोव काम जाता म्हूण जाल्यार हें अनसीन डिफिकल्टीज आयल्यो म्हळ्यार म्हाका कांय कळ्ळी तेमी ती आसो तांथान मार्ग काण न्हंयशी आमी आमगेलें जीवन ही एक न्हंय आसा ताका एकच ओड ते न्हंयेक आसता की सागरा वचून मेळची म्हळ खातीर थंय आमी अलर्ट राबून जे कश्ट येतले अशी बाजू सरतची त्या हागल एक्सपर्ट हात गुरूंगल हात तांचो सोडचे ना आनी तो आमकां ताण घेतस ह्या हाज्याने आमी तापसी जावंक तापसी म्हळ्यार कळ्ळें तपस्स करतलो तो तापसी रान्नांत वचून एक पांयार उबो न्हू तापसी जावंक म्हूण ना उपास तपास करून तापसी जावंक म्हूण ना जाल्यार जे कांय आमी करतात तें एक तप आसत ताजे नेम तप म्हळ्यार कळ्ळें नेम नेमान करचें आनी करचें म्हळ्यार करचेंची वॉट एवर इट मे बी तरी के सरा सरा वॉट एवर विल बी म्हणटाली तशी कसलें जें जाता तें जाल्यार आमी स्थिर आसका आनी अलर्टली सगळें करतच मुखारी वचका एक जाग्यार राबू नये काळा बरोबरी आमी व्हांवच्या शिकका तरी असलें जें आसत तप करतले तप हांत खंयची तप आसता मानसीक तप आसता मस्त फंता आमकां नाक कशें दिसता ना करचें म्हळ्यार करचेंची नेम म्हणून बसलीं उठावन केन्ना व्यायाम करचें आळस येता ना व्यायाम ठरावीक वेळार करपाची नाजाल्यार आमगेले अवयव सगळे घट्टी जातात आनी व्यायाम करचें प्राणायाम आनी करता कले म्हळ्यार मनाकय बरें दिसता तरल मायंड आसता तरी मात्र आमी म्हळ्यार ही सगळी प्रवासा वचची तयारी आनी तांत ब्रह्मचारी आसता ब्रह्मचारी म्हळ्यार कोणाक दिसता लग्न करनासतना राबिल तो ब्रह्मचारी म्हळ्यार असलें लग्न नुस्तें करनातील राबिल्यांगेल मनान तूं मस्त फन प्रपंचाचेच विशय घोळत आसता ती तांकां बायल मेळ्ळी म्हणून मस्तान ब्रह्मचारी आसतात तसले ब्रह्मचारी हांगा अभिप्रेत ना ब्रह्मचारी म्हळ्यार ब्रह्माचें आचरण करतलो ब्रह्मतत्वाचें मागशी ब्रह्मतत्व मेळोवंक म्हळ्यार इच्छेने जो एक सम मुखार वतस त्याची एक ध्येय दवरून जो गुरूंक सांगील तशी पावलार पाऊल घालून तांगेल्या पातपूज म्हळ्यार तीच पातपुजा तांणी सांगील तशी वागून तो जो मुखार वतस तो खरें ब्रह्मचारी ब्रह्म आचर करतलो तो कल तशी तप केलेलें सतत अलर्टली हें करता कल एक फंक्शन आसा खुर्ची दवरची आसा ती आनी कल करची आसा हांगा अशी ऑनलायन हांगा तुका मदत करची आसा आतां खुर्ची बिरची दवरच प्रसंगूय येना म्हणा जाल्यार हांत तूं सुद्दां आमच्यासल्यांक आमी अडाणी लोक ह्या बाबतींत आमकां तें कंप्युटर वापरच्याक मोबायल वापरच्याक कळना घोळ घालून बसता ती जाल्यार तें सुद्दां नंतर ताजें संकलन करतली मंडळी आसा ती मगल एक सांज स्टुडंट आसा तो आमकां कोण दिता पाप
ताका कसले हातचे कळना, ताका कोंकणी भासताय कळना, खंयच की झारखंडान आयिल्लो म्हळ्यार देव कोण कोण पेटोवन दिता आमचे खातीर. हां, तरी तो आनी ताका कसलें हें ना, उदासीन आसतो, ताका कसले दिमका म्हणना, कसल्याची आश ना, पाप एक च्या सुद्दां कोण दिमका म्हणना ताका, किंवा बरें म्हण का म्हणना. तर तो कशी थंड आसता मनांत, शांत समाधानी आसता, आनी ताका लेश नाही तमाचा, ताका नेगेटीव थॉट्स आसना, अज्ञानाचो अंधकार तागेल मनांत आसना. ही इज व्हेरी क्लियर अबाउट हीज कन्विक्शन्स. तशी आमी साधक म्हळ्यार वी शूड बी व्हेरी क्लियर अबाउट अवर पाथ, आमगेल ध्येय. बाधक विचार केन्नाय करचे ना. ती कसले बाधक जावचे सारकी परिस्थिती येतली जाल्यार आमी खंयच्या वेळार कशी अलिप्त जावंका, खंयच्या वेळार कशी आमी तांतान वाट काडका हें आमी शिकका. आनी अशी काण जो मुखार वता तो जगी धन्य, तो दास सर्वोत्तमाचा. तो दास ऐऱ्या गैऱ्याच दास जायना, पयशेवाल्याल दास जायना तो, जाल्यार तो सर्वोत्तमागल दास जाता, परमेश्वरागल दास जाता. त्यानी परमेश्वर तागेले लास्ट टायम सांगिल्ले वारी योगक्षेम सगळें पळयता, ताका जाय आशिल्लें सगळें पुरोवचें काम तो सर्वोत्तम करता, देव करता, आनी तें मेळ्ळेलें टिकोवचें काम सुद्दां तोच करता. जय जय रघुवीर समर्थ. आतां आमी दासबोधाल्याक वळया. आजी नामस्मरण भक्ती धरून सूर जाता. पयलीं हें केलेलें कीर्तन भक्ती. कीर्तन आनी नामस्मरण हातूंत तूं फरक केल्लो म्हणटली लोक. कीर्तन हें शिक्का लागता आनी म्हळ्यार मस्त प्रकारे ते पब्लिकान करचें आसा. जशी नाटक आनी नाट्य छटा आसता न्ही, नाटक आनी नाट्य छटा, नाटक म्हळ्यार तातूंत मस्त पात्र आसता ती, ते घेवन म्हळ्यार सगळें हें. पण हांगा कीर्तनांतूय मस्त पात्र आसता ती, पण हो एक पात्री प्रयोग म्हळ्यार श्रोताय तोची, वक्ताय तोची, काणी सांगतलेय तोची, पद म्हणटलेय तोची, अशें सगळें. म्हळ्यार तातूंत काणी आसा, जोक्स आसा ती, आनी कसलें आसा, एकूण कसलें, आनी मुख्य म्हळ्यार श्रोते आसा ती. ही वय एक भक्ती. हातूंत नाम संकीर्तन आसा. हां, जाल्यार नामस्मरण भक्ती म्हळ्यार कसलें की ही वैयक्तीक साधना, आमगेल वैयक्तीक नामस्मरण. आतां नाम कसलें हातूंत एक कीर्तनांत सुद्दां कितलें आवड आसा तें पयलीं सांगता गेल, पण तें सांगचें बरलें. कीर्तन जर अगदी मना पासून केल्यार संत एकनाथ कीर्तन करूंक रावताले न्ही, तावळे जनार्दन पंत तांगेले बाजूक बसताले तांकां उत्तेजन दिवच्याक. आतां गुरून गेले नजरेन तूं, नजरे मुखार हो राबून शिश्य कीर्तन करता तें कशें जातलें. नित्य नवा कीर्तनी कैसा ओढवला रंग, श्रोता आणि वक्ता स्वये झाला श्रीरंग, झाला श्रीरंग. नित्य नवा कीर्तनी कैसा ओढवला रंग, पदोपदी कीर्तनी निवता है जन मन, पदोपदी कीर्तनी निवता है जन मन. आवडी भुकेली तिने, श्रोते बसल्या ती, इतलं गोमटे तें कीर्तन जाल्लें, तांगेले आवडी म्हळ्यार आनी भूक आनी भूक आनी सांग हें कीर्तन राबूकनच असले नमुन्याची आवडी. कितले खाल्लेले तरके, जशी सादे खावचे वस्तू आसतात न्ही, ताका लॉ ऑफ डिमिनिशींग युटिलिटी हें लागता, म्हळ्यार ताजी हें कमी जायत वता. कितले खायशात तुमी खीर आनी कितले खायशात ती, 4 कप 4 बाऊल खाली 5 बाऊल खाली पोट बिगडोवन घेवनचो व्यापार. जाल्यार हांगा तशी जायना. अशी त्या कीर्तनाची, त्या नाम संकीर्तनाची जी आवड अशी थंय 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 जाता, भितरल्यान एक नमुन्याचें उत्तेजन मेळटा आनी झरी फुट्टा. श्रोत्यांगेर तोंडान तूं श्रोतेय वता ती आनी वक्ताय म्हणटस नाम संकीर्तन सामुहीक नाम चल्ल्या. तावळकल जाता. पदोपदी कीर्तनी निवता हे जन मन, आवडी भुकेली तिने, आवडी भुकेली तिने, आवडी भुकेली तिने, गिळिले गगन,
गिळिले गगन, नित्य नवा कीर्तनी कैसा बोढवला रंग. एका जनार्दनी गाता हरीचे नाम, एका जनार्दनी गाता विठ्ठल 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 विठ्ठल. एका जनार्दनी गाता हरीचे नाम, निमाली इंद्रिये, निमाली इंद्रिये, निमाली इंद्रिये, विषय विसरली काम, विसरली काम, विसरली काम. नित्य नवा कीर्तनी कैसा बोढवला रंग. श्रोता आणि वक्ता स्वये झाला श्रीरंग, झाला श्रीरंग. नित्य नवा कीर्तनी कैसा बोढवला रंग. जय जय रघुवीर समर्थ. आता असली ही कीर्तन भक्ती. हान तुकल असता की नाम संकीर्तन असता. सामुदायिक नामाचे जे व्हायब्रेशन्स असतात ती सबंद हॉल भरकले भायर थाय सगळीकडे पसरलेलं असतात. आणि नामस्मरण म्हळ्या कल्लें तरी वैयक्तिक आम्ही नाम घेवचे स्वतः. होडान घेतल्यार सुद्दां ताजे नामस्मरण सुद्दां समूहांतून नाम घेवचें जाता. ते सामुहीक नाम घेता ती ताजे फायदो तरी आसताची. पण आमकां नामाच कल्लेस की नाम म्हळ्यार कल्लें हें पयलें. आतां सामान्य मनशाक नामस्मरण भक्तींतू हें नाम खंयच्यान उद्भव जालो बा. नाम म्हळ्यार कल्लें नाम. कोणागेलें नांव म्हळ्यार नाम वे. शिवांगी म्हळ्यार हें नाम जातवें. हें शिवांगी 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 म्हूण न्हू देव मेळतवें, मेळना. जाल्यार त्या शिवांगी म्हळ्यार पार्वतीगल स्वरूप हें लक्षांत घेवन ती नाम येस शिवांगी 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 शिवांगी. आनी सतत दोळ्या मुखारी ती शिवांगी म्हळ्यार ते ईश्वरागल बायल पार्वती जर आमगेल्या दोळ्या मुखार उबरता आनी तिगल भक्तींत आमी रंगून जर वता ती तर तें जाता नाम. तें नाम जाता. नांव नुस्तें व्हरना, तें नाम जाता. तें हें प्रथम नाम कशें आयलें. परमेश्वर सगळो एकच आशिल्लो, कसले विश्व ब्रह्मांड तयार जायनाशिल्ले. तावळी एकोहम अस्मी बहुश्याम. म्हाका आतां अनेक जावची उर्मी आयली देवाक परमेश्वराक. चिके गमत करका, चिके खेळ खेळका म्हणून. आनी ताणें जें शक्ती तागल भायर काडणे एक स्फोट जालो म्हळ्यार तागल संकल्प जावचे भितर प्रचंड नाद. ओ ओ ओ एक प्रचंड नाद तयार जालो. आनी सगळे आस म्हणटा तो नाद घुमलो. तो नुसतो नाद नाशिल्लो, त्या नादांत एक उर्जा आशिल्ली, एक नमुने एनर्जी आशिल्ली. ते एनर्जेटिकली त्या एनर्जींतल्यान सगळी सृश्टी भायर पडली. आनी एनर्जींतल्यान भायर पडटे सूर्य चंद्र, सुर्या प्रकाशांतल्यान इतले रंग भायर पडले. अरे परमेश्वरा सृश्टी म्हळ्यार रंग रंगीत भोगमटी सृश्टी. एक रंग दुसऱ्या रंगावार आसना, एक मनुष्य दुसऱ्या मनशावार वार आसना. कशी जाल्ली आसतली ही सृश्टी. जाल्यार ताजें मूळ बीज कल्लें तरी नाम, तो ओंकार. तेमी ती ओंकाराक प्रथम बीज म्हणटा ती, बीज मंत्र म्हणटा ती. जाल्यार आमी तेंच घेवंका म्हणना. तें घेतल लोक सुद्दां आसता ती. जाल्यार आमकां आमी खंयचेय आवडीचें आमगे देवाल नाम घेवचें जाता. जाल्यार तें नांव आशिल्लें नाम कशें जाता तर ताका ब्रह्मत्रयी आसता. आमी गोड शिरो घार करतात जाल्यार सत्यनारायण व्रता प्रसाद जो करतात न्ही ताजी चव दुसरे खंयचेय शिऱ्याक येना. बरो जाता नाम अशना, पण सत्यनारायण व्रता खातीर म्हूण जो करतात तातूंत कल्ले इतले स्पेशल आसता. तेंच आसता न्ही तूप रवो केळें आनी कल्लें दूद साखर तेंच आसता. तर कल्ले स्पेशल आसता. तें बरोबर
त्या प्रमाणान तूं सेम प्रमाणान घाल न्हू, बरोबर पयलीं कल घालचें नंतर कल घालचें हें पळोवन तें घाल्लेलें आसता. तशी ह्या नांवाचें नाम जावंक जाल्यार तांत ब्रह्मत्रयी आसता. ब्रह्मत्रयी म्हळ्यार कलें अक्षर ब्रह्म, आनी नाद ब्रह्म, तिसरें म्हळ्यार ताल ब्रह्म, हें सगळें आसका लागता. तावळे मात्र तें नाम जाता. आनी तें नाम हातूंत दुसरें दोनी म्हळ्यार दोनी शब्दांत आमगेल्या एक ठरावीक अंतर दवरता. कळ्ळें? मागीर हें जें नाम स्पेशली गुरून दिलें नाम आनी आसा न्ही, दोन शब्द, त्या शब्दाचे मदें एक लोहचुंबक हें आसता, कळ्ळें म्हणटात ताका मॅग्नेटीक पॉवर आसता. तरी ते दोन मॅग्नेट्स जर लागीं दवरले, भोव लागीं केले खिचून बसता ती, तशी उपयोग ना. आनी भोव दूर दवरल्यानी ताचो इफेक्ट जायना. तरी अशी ठरावीक अंतरार ते आसता दोन शब्द की ते एकमेकांक शक्ती थंय प्रक्रिया जावन प्रचंड उर्जा निर्माण जाता, शक्ती निर्माण जाता. आनी ती आमकां मेळ न्हू, आमगेलें मन चार्ज जाता. तेमी ती नाम घेतना आमी म्हणटा ती येतन वतन नाम घेवन जाल्लें, पण आमगेलें नेम म्हूण आमी जें नाम घेता ती, तर हें ब्रह्मत्रयुक्त नाम घेवंक ताका एक गोमटी चाल लावंक. चाल लावन म्हणल्यार कल जाता की आमकां तें गुणगुणका घेवया म्हूण दिसता. कित्याक म्हळ्यार अखंड नाम घेवंका, अखंड नाम घेवंका, गुरून सांगलें अखंड नाम घेवंका, सदा येता जाता उठता बसता काम करिता, सदा देता घेता वदनी वदता ग्रास ग्रीळता, घरी दारी शय्येवरी बहुसुखाचे अवसरी, समस्तांची लज्जा त्यजनी भगवत चिंतन करी म्हूण सांगता ती. जाल्यार तें केन्ना साध्य जाता? अयो बेजार आयलो बा, कितले वेळ थंय नाम घेवचें म्हूण दिसता. ताचे खातीर ताका एक गोमटी चाल लावन जर आमी म्हणली तेंचें नाम, तरी कल जाता तें आमकां म्हणया म्हूण दिसता, बरोबर? आनी तें अखंड चालच्याक मदत जाता, अखंड चलच्याक मदत जाता. कोणें करी करी म्हण म्हण म्हूण म्हणका लागना, आवडी लागता. आनी आवडी भुकेली तिने गिळिले गगन, ती आवड वाडत वता, कमी जायना. तशी डिवायन जाता तें, वायन न्हय, वायन आनी आनी रिचून ताजें डिवायन जाता. म्हळ्यार तांतूं तो नाम येवन बसता न्ही, त्या नामी गेले सगळे जे बरे 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 गूण आसा न्ही, ते आमगेल्या मनान तशी उबरून येता, ती झरी फुट्टा. आनी एक फंत आमी भायल्यान अशी नाम घेता आशिल्ले एक आशिल्लें नवीन शिकतना, आत्तां भितरल्यानच नाम येवच्या लागता. भितरल्यान कोण घेता नाम? तो नामी म्हणटा आमी निद्दलता वळ सुद्दां तो नामी भितर बसून नाम घेता. हृदय मंदिरी बसुनी माझ्या, तुझेच तुरे घेसी नाम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम. गोदातीरी सलील खळाळे, राम खंय राबतालो? गोदा तीरार पंचवटी बांदून राबतालो. गोदातीरी सलील खळाळे, आमगेल्या हृदयान कल्लें आसा इथे फक्त रे रक्त सळसळे. जाल्यार थेंब थेंब परिपावन होतो, थेंब थेंब परिपावन होतो, घेऊनी तुझेची नाम, घेऊनी तुझेची नाम. श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, जानकी जीवन स्मरण जय जय राम. तर अशी हे नाम ताजी झरी फुटली की भितरल्यान भायल्यान भितर वता, भितरल्यान भायर वता. आनी हे प्रक्रिया कसल्याच सांगात आमी कंपेर करूं शकता ती इनहेलिंग आनी एक्सेलिंग. म्हणून श्वासा बरोबर नाम चलका म्हणजे म्हणटात न्ही तें हें की आपापी नाम प्रत्येक श्वासा गणीक आमी जेन्ना इनहेल करता ती तावळे पॉझिटीव वायब्स आमी भितर घेवंक ती. देवागेल जें आसा तें, देवागेल उगडासू, देवागेल सद्गुण ते आमकां जाय ती. म्हणून ते घेवन त्या मनान चिंतन चिंतन करून
आणि जाग जावंका न्हय तावळी एक्सेल करचे कसलें तर आमगेले जे वायट विचार कोणागेले दुश्टावो कोणा बद्दलची अडी ती पुराय विसरून आमी भायर काडका हें त्या नामान साध्य जाता. नाम हें तुरटी वारेस संवसारांत इतलो चिक्कोल भरला जाल्यार नामा इतकल जाता तो सगळो चिक्कल गाळसो उदकांत तुरटी फिरायला गाळ तोग बसता कडे वयलेंच उदक गाळ घेवचें जाता जाल्यार हांगा उपराट येस हांगा कल्लेस आमगेले भितर गाळ भितर आणी बसल्यार गच्च जाता तो आमकां नाक्का. तरी देवान कल प्रोविजन केल्या की ताका एक बहिर्मन ही एकच वाट. जर नाम घेत बसले ते इतलें जे शुद्धीकरण जाता न्ही तो चिक्कोल पुरे वयर येवन आमगेल्या बहिर्मनांतल्यान भायर वता. त्या वेळार नाम घेता घेता मस्तपंत आमकां दिसता बापरे कितले वायट वायट विचार येतात बा म्हूण दिसता. जाल्यार तशी विचार आयल्यार ते बरेंची जशी सर्पाल बिळांत आमी फ्युमिगेशन सोडटात न्ही कितलो वेळ तो सर्प भायर येना जेन्ना फुस्कन भायर येता एकदम ताचो अर्थ कलो ते फ्युमिगेशन ताका लागलें म्हणून तो भायर आयलो. ताका धरून घेवन सर्पा तूं खंय आशिल्लो इतलो वेळ कल्ल्या येनी भायर म्हळ्यार तो आमकां चापता ताका वचूं दियात न्ही. तर बरें जालें न्हय एक सर्प भायर पडलो दुसरो सर्प भायर पडलो अशें करून न्हू तशी आमगेलो मायंड क्लियर जाता आनी पवित्र जाता शुद्ध जाता. ते शुद्ध हातूंत आमगेले गुरुमुर्तीक आमी प्रतिश्ठापन करूं जाता तातूंत आनी कायम ते आमकां गायड करतात. ते आसतात भितरीची जाल्यार साफ जायना पडे भितरले आत्मरूप आमकां प्रचितीक येवच्या लागता. हें सगळें जेन्ना जाता हो नामाचो मस्त महिम असो आनी नामान आनी कसकस जाता तेवें तांणी सांगल्या बहु चांगले नामया राघवाचे अति साजिरे स्वल्प सोपे फुकाचे कळ्ळें न्हय. तरी कोणकी विचारलें एकल्यान संतांक इतले सगळे यंत्र आयल्यान ती तुमी संतांनी कले तुमकां संशोधक म्हणटात शास्त्रज्ञ म्हणटात लोक तर तुमी कले यंत्र सोदून काडणी वे फटाफट आमगेले अध्यात्मीक प्रगती जावची. सांगलें काडलें बा कल्लें तरी नाम हें तें यंत्र खीस ना जाल्यार खिशान सुद्दां दवरका म्हणना तें मनान दवर न्हू आमी सतत ताजे उच्चार केल्यार इट वर्क्स हेवन्स आनी प्रत्यक्ष प्रचित येता नामाचो अनुभव येता आमकां अशीच न्हय. नाल्यार कल जाता की कोणें सांगलें म्हूण आमी घेतलें अशी न्हय. आमी जर घेत असल्यार तें जाता आनी तेवें नाम ब्रह्मत्रयी जालें ते मध्येच अंतर राखून जर म्हणलें ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय म्हळ्यार ह्या हातूंच जर असलें शिवाय जालें की तातूंत मर्ज जालें की ओम परत येता. हें जें आसा ताका बरो ताल आसता ताका एक लय आसता त्या दोन शब्दांत जें अंतर आसता तातूंत सगळें एनर्जी क्रिएट जाता आनी ती सगळी आमकां कल्मित मेळटा तर आमी आमगे श्रद्धे मीत मेळटा. जशी श्रीखंडांतूं चक्क मस्त आसता जाल्यार हें जें केशर आसता केशर याळ हें थोडें घालतात जाल्यार ताजें परमळान श्रीखंडाक श्रीखंड म्हणटात नाल्यार चक्क म्हणटले न्हय. तरी तशी आमगे श्रद्ध उमटून आमी तें जर नाम घेतल्यार तें कसले करता बाप रे आनी तें नाम रुचका लागता. नाम म्हळ्यार कल जाता नामाचो अनुभव म्हळ्यार कल जाता नाम घेवन इनिशियली आमी घेता ती कड्डेरी हांगा नामस्मरण भक्ती म्हणून समर्थांनी बरयलें. नामस्मरण स्मरण म्हळ्यार जाणीव ही जाणीव ही नामाची जाणीव खंयच्यान जाता मनान तर जाताची देहांत सुद्दां जाता. सतत नाम घेतल्या गेल्या मनांतूं तें नाम रुजना पडटा जें झाडशें येता. एका भगवंताचं बीज तुवा मनी रुजविलं त्याचं येडं पिकालं माझ्या अंग भरी नाका कानातून बघ कशा फांद्या टरारल्या फला फुलांनी वाकल्या हो जागोजागी सर्वी फुलांनाही एक भक्तीचा शांततेचा रंग तोची आला उतरून संग माझ्या डोळ्यात सर्वी फळांनाही एक भक्तीचा सुगंध त्यानं बांधियल मजमुळी बंदावीन.
अशी गमटे जाता. तावळी आमी तुकारामाचेच का म्हणना. हां, तुका म्हणे, तुकान कल म्हणलें, तुका म्हणे याचसाठी केला होता अट्टहास की तो शेवटचा दिस गोड व्हावा. पण देवा, देवा मी तो नाही तुका, मी तो नाही तुका, त्याची सर ये ना मका नखाची. तरीही मीही देवा करी याचसाठी अट्टहास, ध्येय कले की तो शेवटचा दिस माझा गोड व्हावा. हे परमेश्वरा, मगल आनंद यात्रा म्हाका आनंदांत व्हरून मज्जीत करी. हें जें ध्येय आसा तें आमी समर्था लागीं मागून घेवन नामाचें एक ध्येय, तें नाम रुचका आनी रुचच्याक तें घेवंका, सतत घेवंका. तें रुच जसरी सतत तें घेवंका लागता जाल्यार परिणाम जात की ना उपटून प्रत्येक पण तें झाड पळयलें तें उगयना, तें रुजना. नित्य नेमाने नाम सतत घेता. श्वासा अभ्यास जायना पळय, ते श्वासा समज चलता, इनहेल एक्सेल करतना तें नामच येता, आप्यापी येता. तावळी त्या नामा सांगात तें नुस्तें नांव व्हरना, तें नाम स्मरण जाता. स्मरण कलें जाणीव, जाणीव कशी जाता. जाणीव म्हळ्यार कल्लें आमगेल प्रत्येक क्रियेंतून तो राम आमकां दिसच्या लागता. तो कशी दिसता. हां, खंयचे प्रकारेन दिसता. राम नाम घेतना तरी हें कलें राम नाम घेतना तें अक्षरशः हें जाता म्हळ्यार आमकां तें दिसच्या लागता. आनी तावळी नाम घ्याया वेळ नाही ती वेळ तू होऊ नये, हर क्षणाचा साक्षी तू ही जाण तू घेऊ नये. नामाचो अनुभव येता म्हळ्यार अशी येता की हर क्षणाच तूंची साक्षी आस देवा, ही जाणीव नाम रुजल्यारी ही जाणीव कायम येता. नाम घ्याया वेळ नाही ती वेळ तू होऊ नये, हर क्षणाचा साक्षी तू ही जाण तू घेऊ नये. काम करिता घाम आला, हूम सुटली, धग्गू पडला कितलो काम करतना जाल्यार हे देवा, काम करिता घाम आला, राम तू होऊ नये. देवा तू हूम आयलवे, तुका हूम आयलवे. असो आमी आतां एसीन बसया, म्हण थोडे वेळ एसीन बसली. काम करिता घाम आला, राम तू होऊ नये, गात्र थकले, नेत्र मिटले, दण उजलो, धग उजल जालें, पण सुखद बैसन आपणे दण उजलो तरी न्हीदय तूं घेवन यो, आराम घेवन यो. अशी सुखद शब्दे शरीर फुलले. कोण ह्यो कितले गोमटें सांगता गो तूं. म्हळ की ना म्हळ तरी कितले आमकां कले अपेक्षा ना म्हळ तरी आप्यापीची सुखद रोमांच येता ती. जाल्यार हे देवा, ही जाण म्हाका नामान दिवंका की तूं नामी आसा मगलो. तो नामीची, त्या नामांतलो नामी, त्या रोमांचांत मगल रोमांच जावन वयर येवंका, मगल अशी रोम रोम उबरवंका आनी तांत म्हाका तूंच दिसका. तरी कशी सुखद शब्दे शरीर फुलले, रोमांच तू होऊ नये, दुःख अग्नी हृदय जाळी. कितले पंता चेडो बाळांकले बरें आसना, कसले तरी प्रॉब्लेम येता ती, आनी हांकां कोरोना जालो, तांकां कोरोना जालो, लागींच कोणें गेल्लें कोरोना जावन, तावळे एक नमन्या दुःख अग्नी हृदय जाळी, अश्रू रुपे विझवये. आतां पयलीं आमगेल्या एक सभासदागेले आवस गेली, कितलें दुःख जाता. कितले वर्स जगलेलो आसो, कितली मानताली आसो, प्रत्येकल्याक आई जावंका लागता. जाल्यार नाम जर मनांत रुजलें तर सगळे कडेन अंतरबाह्य आमकां तें आई तत्व हाजी जाणीव जाता. आनी जाणीव जायना पळय तें दुःख विसरच्याक आमकां मदत जाता. दुःख अग्नी विझवण्या अश्रुरूपे विझवये. दुःख झाले तरी तो अग्नी विझोवच्याक मगल अश्रून थावन सुद्दां तूंच यो देवा. श्वासात ये, भासात ये, हास्यात ये, रुदनात ये. कोणे पुणी अपमान केलो, भयंकर अपमान करतली आसता ती, बाप रे गोतना अशी मास थुंटयल वारी उलयतली आसता ती. इतलें दुःख जाता. तावळी गर्व झाला निचरण्या, म्हाका गर्व जालेलो, अरे कितले गोमटे ही किर्तन करता म्हण गर्व जालो. ताबडतोब देवान वेवस्था केली. कोणे पुणी फोन करून अपमान केलो, अशी अपमान केलो की एकदम म्हाका एकदम लो फील जावंक लागलें, डिप्रेशनांत वतकी कल्लें अशें दिसच्या लागलें. तावळी गर्व झाला निचरण्या, अपमान तू होऊ नये. अपमान झाला, आतां खंत वाटे वायट दिसता.
त्या वेळार धीर तू घेऊ नये. श्वासात ये, भास्यात ये, हास्यात ये, रुदनात ये, हर क्षणाचा साक्षी तू आता सख्या वदनात ये. अरे तू कल कमी असं मग तोंडांतल्यान येवन बयस न्ही बाबा, म्हाका वेळ मेळना म्हणून हांव म्हणटा, ती वेळ जावन यो तूं. हां, तेमीत नाम घ्याया वेळ नाही, ती वेळ तू होऊ नये. हें अशी नामस्मरण चलता. तावळी तें कशी चलता म्हळेलें आतां आमी समर्थांक कल म्हणचेसो तें हांगा पळोवया. समर्थांनी तेंच सांगल्या जाल्यार तांगेल भास भोगमटेचो. नामस्मरण भक्ती श्रीराम मागा निरोपिले कीर्तन, जे सकळा सकरी पावन, आता ऐका विष्णू स्मरण तिसरी भक्ती. स्मरण देवाचे करावे, अखंड नाम जपत जावे, नामस्मरणे पावावे समाधान. आता स्मरण देवाचे करावे. तरी राम म्हणटना आमकां आमगेल घरात समजा रामा गडी आसत, तर रामा म्हणटन सुद्दां आमी देवाक जर मनान दवरून आपयल्यार रामा म्हणटात. रामा जरा इकडे ये रे अशी म्हणना ती. आदरान उलयता ती, प्रेमान उलयता ती. तें देवागेल स्मरण. नांव तेंची, तें सर्वंटागेल नांव आहे रामूची. तर ताका ए रामू अशी कर रे तशी कर रे म्हणून आमी इन्स्ट्रक्शन दितात. हां, जाल्यार देवागेल स्मरण कशें आसता. देवा कशें आस तूं. हां, यो न्ही म्हाका तोंडान तेन बयस अशें म्हण न्हू, स्मरण कोर न्हू. स्मरण आनी उगडास करचो हातूंत फरक आसा. एक फावट म्हाका कोणाकी फोन करना पडे, तांणी म्हाका सांगलें आत्तां तुगेलो उगडास केलेलो म्हूण. आतां उगडास करच्याक पयलीं विसरका लागता. स्मरण आनी उगडास हातूंत फरक हें. स्मरण म्हळ्यार सतत आसता, विसरना तीच आमी, कायम स्मरण. स्मरण म्हळ्यार जाणीव. मुद्दाम अशें तोंडान घेवंका म्हणना, पण तो परमेश्वर सगळें करता असो हाजी जी मनांत आमगे जाणीव आसा न्ही, तो नामाचो अनुभव आसा. आनी तो कशी येता तांणी सांगल्या, स्मरण देवाचे करावे, अखंड नाम जपत जावे, नामस्मरणे पावावे समाधान. कल मेळटा तरी कल्ल्याचेर अवलंबीत नात्तिलें समाधान आमकां नामस्मरणान मेळटा. तें केन्ना करता. नित्य नेम प्रातकाळी, मध्यान काळी, सायंकाळी, नामस्मरण सर्व काळी करीत जावे. जाल्यार आयुश्यान कसले प्रसंग येतात. समर्थान ताजें अगदी सोंपेंशें. ताका कल्ले आनी आमचे कडल्यान सांगता म्हूण सुद्दां ना, कोणाकय मराठ कळना तिल्यान सुद्दां कळटा. सुख दुःख उद्वेग चिंता अथवा आनंद रूप असता, तरी नामस्मरणे विण सर्वथा राहोच नये. हरुष काळी म्हळ्यार आनंदांत आसतना, विषम काळी म्हळ्यार वायट दिवस आसतना, पर्व काळी म्हळ्यार उत्सव हें तें, प्रस्ताव काळी अशी विश्रांती काळी, निद्रा काळी नामस्मरणाची करावे. कोडे साकडे संकट, कले कोडे पडले, पझल आयले, कल कोरका म्हणून कळना, प्रॉब्लेम आयलो, हां, साकडे घाले देवाक, संकट आयलें, अयो देवा तूं सोडय म्हणून. नाना संसार खटपट, संसार खटपट न्ही, संसार होच एक खटपट आसा. अवस्था लागली, अयो अवस्थ जाली मगली. हां, तावळ कल कोरका चटपट नामस्मरण करावे. तावळी नाम घेवच्या सूर कोरका. चालता बोलता धंदा करिता, खाता जेवता सुखी होता, नाना उपभोग भोगिता, नाम विसरो नये. संपत्ती अथवा विपत्ती जैसी पडेल काळगती, नामस्मरणाची स्थिती सांडूच नये. वैभव सामर्थ्य आणि सत्ता, नाना पदार्थ चालता, उत्कट भाग्यश्री भोगिताही, नामस्मरण सांडू नये. केन्ना आमी कल जाता नवीन नवीन सूर करतना आमगेले कले कश्ट येतात न्ही, त्या वेळार आमी नामस्मरण करतात. आनी सुखांत आसतना आमी गंमत करच्याचेरीच आसता ती. त्या वेळार देवाल आमकां उडास जायना. अरे हाजी मीत आमकां सूख मेळ्ळें, आमगेलें संकट दूर जालें. तागल पळय कसली बरी बातमी आयल्या री. घरांत साखर आसता, एक साखर देवाल्या दवरूं जायना वे. उडास कर न्हू देवा, तुजे मीत आमकां हें मेळ्ळें. हां, तेमी ती आमी कृतज्ञ आसा ती तुगल्यागी. आनी आमगेलें नामस्मरण केन्ना चुकू देव नाक देवा, ही प्रार्थना करून जर आमी हें केलें. उत्कट भाग्यश्री भोगिता, नामस्मरण सांडू नये. आधी अवदसा मग दसा, अथवा दसे उपरी अवदसा, प्रसंग असो भलतैसा, परंतु नाम सोडू नये. नामे संकटे नासती, नामे विघ्ने निवारती, नामस्मरणे पाविजेती उत्तम पदे. भूत पिशाच नाना छंद, ब्रह्मगिरो ब्राह्मण संबंध. त्या काळार भूत खेतांच मस्त आशिल्ले गांवांतून.
मंत्रछळ नाना खेद नामनिष्ठे नासती, नामे विषबाधा हरती, नामे चेडे चेटके नासती. चेडे चेटके म्हळ्यार गांवांत तूं तें कोण कोण ब्लॅक मॅजीक केलें हें केलें त्या नामान हें सगळें जाता, बरें जाता. नामे होय उत्तम गती अंतकाळी. आमकां कल करचें मृत्युंजयान आपयल्याने तागच थळार वचून आमी पावचें. मृत्यू कोणाकय चुक्क न्ही, जाल्यार मृत्युंजय आमकां चुकूं शकता आनी परत तो मृत्यू आमकां परत जन्माक घालता. तशी जायनासतना मृत्यूक जिंकून आमी मुखार वचका. अरे हो नचिकेतीतलो सान तान्ने तागेल बापसून ताका दान दिवन सोडलें. तेणें कोणाक? यमदेवाक कल खातीर दिल्लें. तर तो कितें यज्ञ करतालो, एके कडेन म्हणटार तशें आसता ती, तांकां दान दिवच्याक म्हळ्यार कंपल्सरी दिवका म्हणून दिता ती कलेपणी. उत्तम प्रकारे दिना ती, मना पासून दिना ती. तर ते गोब्राह्मण हें ब्राह्मणांक गाय दान दिवका म्हणून यज्ञ केल्यार अशें एक रिवाज. तर तान्ने कल केलें वांज गाय आसत न्ही, कोण दूद दिनात म्हणटार गायो, त्यो तान दान दिवच्या सूर केलें. तावळ ते नचिकेत सान आशिल्लो पाप 5 वर्साचो की 6 वर्साचो, ताका तें पडट न्ही. तो म्हणालो की आनी बाबा तुमी आना तूं हें कसलें करतस, अशी वांज गाय दान दिल्यार कसलें पुण्य मेळटलें. आमी यज्ञांत आमकां सांगलें न्हय ब्राह्मणांनी की आमकां जें एकदम बरें आशिल्लें तेंच दान दिवका, म्हळ्यारीच ताजें पुण्य मेळटा. तुका सगळ्यांत कल आवडटा पळय तें आमी दुसऱ्यांक दिवका म्हण. तर तुका सगळ्यांत खंयचें आवडटा? ह्यो वांज गायो आवडनात म्हूण तूं दान दितस. तुका खंयचें सगळ्यांत आवडटा सांग पळोवया आनी तें दान दिवन सोडी म्हण. हां, तावळ ताणें यमाक आहुती दितना ताणें सांगलें तुमची म्हाका सगळ्यांत आवडटा, तें आज धर न्हू हांव यमाक तुका दान दिल्लें म्हण. जालें, आतां तो यमागल जालो. कडेन ताकाच वायट दिसलें, अरे तूं कले आत्महत्या आनी कोण? ना ना हांव तशी करना, पण हांव यमाल्या वतलो म्हणालो. कळ्ळें? मागीर आज धरून हांव त्या यमागल जालो. आतां यम हांगा म्हळ्यार कळ्ळें मृत्युंजय. तो सदेह नामस्मरणा जोराचेरी तो सदेह मृत्युंजयाला वचून पावलो आनी थंय पाप तो नाशिलो. हें सगळें कठोपनिशदांत येता. मृत्युंजय नाशिलो, मृत्यूदेव भायर कामां वचूलेलो. 3 दिवस थंय बागलांतून राबलो आनी तान्ने कठोर म्हळ्यार खायना पिनासन राबलो. कडेन तो मृत्युंजय केन्ना आयलो यमधर्म. ताणें विचारलें चेडा तूं हांगा कल्या राबला? घरच्यांनी सांगलें तो 3 दिवस आमी कल्ले खावचे दिले, ताणें खाय न्ही, तुगे वाट पळयतच. तावळी ताजे खातीर आपणागल चुकी ती तुका त्रास जालो म्हण आपण तुका 3 वर दिता तें मागून घे म्हण. आनी तान्ने त्या हांतून श्रेयस म्हळ्यार कल्लें, प्रेयस म्हळ्यार कल्लें हें सगळें आनी आपणागल बापसूक बरी बुद्धी दी हें सगळें म्हळ्यार जाना खातीर स्वता खातीर हाजे सगळें गूढ सगळें उखलून घेतलें. तरी आमी हें सगळें कल्ल्याचेर जाल्लें तें नामस्मरणा जोराचेरी तो मृत्युंजयाक सुद्दां पावलो. तेमी ती तशी आमी जावंका. तरी हांगा सांगल्या संपत्ती अथवा विपत्ती जैसी पडेल काळगती, नामस्मरणाची स्थिती सांडूच नये. आधी अवदसा मग दसा अथवा दसे उपरी अवदसा, म्हणजे बर दिवस ताजे वायट दिवस किंवा वायट दिवसाचेर बर असती, पण प्रसंग असो भलतैसा परंतु नाम सोडू नये. नामे संकटे नासती, नामे विघ्ने निवारती, नामस्मरणे पाविजेती उत्तम पदे. भूत पिशाच नाना छंद, ब्रह्मगिरो ब्राह्मण संबंध, मंत्रचळ नाना खेद नामनिष्ठे नासती, नामे विषबाधा हरती, नामे चेडे चेटके नासती, नामे होय उत्तम गती अंतकाळी. बाळपणी, तारुण्यकाळी, कठीण काळी, वृद्धाप्य काळी, सर्व काळी अंतकाळी नामस्मरण असावे. नामाचा महिमा जाणे शंकर, जना उपदेसी विश्वेश्वर, वाराणसी मुक्ती क्षेत्र रामनामे करुणी. रामनामान मुक्ती मेळता म्हणटा ती. म्हणून ईश्वरू स्मशानांत वचून राबला. इत्याक तर थंय सगळे लोक येता ती तावळी थंय तो कान्नांतू त्या प्रेतागल कान्नांत सुद्दां राम नाम सांगता की ताका मुक्ती मेळका म्हणून. आतां अशी आमी सांगलें आमी सामान्य जन, नाल्यार तें अशी हें दोन तिरडीर घालून वतना राम नाम सथय राम नाम सथय राम नाम सथय इतले दिवस राम नाम केन्ना घे न्ही. आनी ताका स्मशाना पावयतना आमी राम नाम सथय म्हण कान्ना वदरून वदरून ताका आयकतवे, त्या शवाक प्रेताक आयकतवे ना जाल्यार ईश्वरान सांगिल्लें ताका कळटा. तेमी ती
ताका इतले कणव आसा त्या देवाक त्या वत्तले हाजी सुद्दां की तुका बरी गती मेळो म्हूण तो वाराणसी थंय स्मशाना वचून राबला आनी राम नाम सगळ्यांगेर कान्नांत म्हणटा आनी तांकां मुक्ती मेळो म्हूण. तशी नामे विषबाधा हरती जाले बाळपणी तारुण्य काळी कठीण काळी वृद्धाप्य काळी सर्व काळी अंतकाळी नामस्मरण असावे. अंतकाळी नामस्मरण आसच्याक मस्त प्रॅक्टीस लागता नाजाल्यार जायना. आमी आयुश्यभर सयोच केल्ले ऑफिसांतून जाल्यार आत्तां एक फॉर्माचेर सय कर चॅकाचेर म्हळ्यार वाटेल तशें जाता हालता ते सिग्नेचर डिफर्स म्हूण परत येता असं सगळं जाता. तरी आमी जर नामस्मरणाची प्रॅक्टीस दवरली अंतकाळी तोंडांत येवची केले हांवें ना तो नामाचो अनुभव आमी घेवंका. नामाचा महिमा शंकर जाणे जना उपदेशी विश्वेश्वर वाराणसी मुक्ती क्षेत्र रामनामे करुनी. अरे उफराट्या नामासाठी मरा मरा मोडणू वाल्मिक तरला उठाउठी भविष्य बदला शतकोटी चरित्र रघुनाथाचे. वाल्मिकीमध्ये सांगेल आम्ही आता परत सांगना ती. हरिनामे प्रल्हाद तरला फक्त नामस्मरणारी प्रल्हाद तरलो नाना आघातापासून सुटला. कितले ताका मारचो प्रयत्न केल्लो पण ताका कल्ले जायनी. नारायण नामे पावन जाला अजामेळ. अजामेळाने आयुष्यभर कल्ले काम हें करनी खंय जाल्यार ताणें चल्ल्या नांव नारायण दवरलेलें. हां म्हळ्यार बायल एकच दिसलें नारायण दवरल्यार हो घडे घडे नारायण नारायण म्हणून ताका चल्ल्याक आपयतलो जाल्यार तें तितलें नामस्मरण जातालें. आनी हाज्य वेळार सुद्दां ताका त्या वेळार नारायणाने दृश्टांत दिलो की त्या नारायणान तुका चल्ल्या नारायणान तो हांवच म्हाका आपयत म्हणटा नारायणा म्हाका सोडय म्हणलो. आनी त्या अजामेळाक हाणें पावल नारायणान सोडयलें. नामे पाशाण तरले इतलो व्हड समुद्र तरण वच्याक राम नाम बरोवन फात्तर घालेले तरले समुद्राचेर. असंख्यात भक्त उद्धरले महापापी तेच जाले परम पवित्र. परमेश्वराची अनंत नामे स्मरिता तरिजे नित्य नेमे नामस्मरण करिता यमे बाधी जेना. सहस्रनामामध्ये कोणी एक खंचे नाम घेयते म्हणता होतसे सार्थक. नाम स्मरता पुण्यश्लोक होईजे सोयी काहीच न करुनी प्राणी नाम राम नाम जपे वाणी तेणे संतुष्ट चक्रपाणी भक्ता लागी सांभाळी. नाम स्मरे निरंतर ते जाणावे पुण्य शरीर महादोषांचे गिरीवर रामनामे नासती. अगाध महिमा न वचे वदल रामनामाचे महत्व नामाचे महत्व कल्ले सांगचे आमी कितले आयुष्य गेले तर की आमचे मिती जायच ना. कल्या म्हळ्यार नाम आणि नाम ही परमात्मा हो एकूच आसा आनी परमात्म्यागेल महत्ता ही अगाध अनंत ताका ना अंत आदी ना अंत पार ना ताका. नामे बहुत जन उद्धरला हळाहळापासून सुटला प्रत्यक्ष चंद्रमौळी. चहुवर्णा नामाधिकार नामी नाही लहान थोर. नाम कोणे घेयलं अंतेज ते हाजे म्हणून तांणी घेतल्यार जातले. अरे चोखा मेळ तरून गेलो सावता माळी नामार तरून गेलो सगळे. आनी हो संत तुकाराम तेमे जाल्लेंच म्हणा तांणी तरी चारी वर्ण पार करून तो ब्रह्मविद ब्राह्मण जालो. अशी कोणे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शिवाजी महाराज क्षत्रिय आशिल्ले नामाचेर ते कल जाले अखंड योगी जाले श्रीमंत योगी जाले. जड मूढ पैल पार पावती नामे म्हणून नाम अखंड स्मरावे रूप मनी आठवावे तिसरी भक्ती स्वभावे निरोपिले. इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे नामस्मरण भक्ती नाम समास तृतीय. श्रीराम. तरी असले हे नामस्मरण महिमा वेळ जाता असं हाजे मुखावले असं पादसेवन भक्ती हे नाम गुरुल्याथान घेतल्यार आनी बरें. आनंद यात्रेक आमकां वाहन जाय म्हण आमगेलें मन हाडया तरी तांत आमगेले गुरूक बसकार आयल्यार दॅट इट सेल्फ इज ए कायमची एवर रेडी बॅटरी म्हणटात न्ही तशी कायम चार्ज जालेली बॅटरी ती. तांत आमकां सद्गुरूक हाडून बसोवंका आमगेल्या मनाच्या यात्रेंत मनाच्या वाहनांतू म्हळ्यार भराभर आमगेली प्रगती जाता. आनी ताजे पादसेवन सेवा म्हळ्यार करका पादसेवन भक्ती तांणी फक्त इतलेंय सांगल्या
की एकीकडे भगवंताच्या दिव्य आनंदामध्ये डुंबत असलेला आणि दुसरीकडे प्राणी मात्राचा म्हणारी सगळे प्राण्यांगेल विशेषतः मानवतेचा असीम कळवळ कोणाक असकी तो संत आणि अमूर्त परमात्मा स्वरूपाची अखंड धारणा आशिलो जो संत सद्गुरू अखंड धारणा कायम परमात्मान तूच तो लीन झालेला असता आणि तागल मनान तू मानवतेचं सुद्धा परमावधीचा विकास झालेला असता. म्हळ्यार करुणा आणि दया करुणा हे सगळे जे दैवी गुण असती ते ताज्यान भरपूर असतात आणि एक नमन्याक कळकळ असता की सगळ्यांक आपणा मेळेल आनंद मेळका म्हणून हे मेळ कल जाता अमूर्त परमात्मा स्वरूपाचे अखंड धारणा आणि मानवतेचो परमावधीचो विकास मेळ न्हू ताका म्हणटा सद्गुरू श्री सद्गुरू. असले सद्गुरू पायाल्या बैसून निर्लेप कसले अपेक्ष करनासतना आपले पण दवरका देह तागल देहात सेवेंत गुंतवका मन तागल लाथान कलकल सूचन येतात की ते ताबडतोब टिपका प्रत्येक वाक्य आमी हें करता म्हळ्यार ताजी पूज जाता निरंतर ते ग्रहण करता आनी त्या प्रमाणे वागका. तर हे सगळं जेन्ना आमी करता ती ताका पादसेवन भक्ती म्हणटात. हें कळचे सादचे भोग कश्ट त्या म्हळ्यार खर संतू एक तरी मेळना आजकाल हे कलियुगांतू मेळ्ळे तरी मनाक पडटना आनी ताजे निश्ठ दवरची स्थिर जावची ताज्यांतून कठीण आणि निश्ठ दवर के अखेर पर्यंत निभावचे आनी कठीण अशी म्हणून पादसेवन भक्ती मेळच्याक पूर्वसुकृत लागता जाल्यार ती आमकां सगळ्यांक मेळ्ळ्या आमच्या लोकांक तेमी ती अगदी प्रत्यक्ष तांगेल देहाचेंची देहात सेव करका म्हणना तांगेल कार्यांत आमी जर सामील जाले ती एक पादसेवाची जाता. नुसते पादपूज करता बसणे पादपूज करपाची पण तांणी दिल नामस्मरण करून तांणी दिलेले प्रमाणे सगळ्यांक कार्य तांगेल चलोवचें ही पादसेवन भक्ती ती मुखाल फंता आमी डिटेलांत घेवया. जय श्रीराम. जय जय रघुवीर समर्थ. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शांती. श्रोते हो तुम्ही परमेश्वर स्वरूपच असती आमगल गुरु तुमगेल्यान तू बसल्या ती ऐकत असती सगळ्यांक सगळं गोतस जे जे काही आठवावे ते तुम्हा पूर्वीच ठावे तेथे म्या काय अनुवादावे ज्ञातेपणे करून हांवची अज्ञानी असं जाल्यार तुमचल्या थानू हांव शिकतस तेमी ती म्हाका सांबाळ घेयाती आणि मुखाल आनंद यात्रेन तू सगळे जाणांन सामील जावन एकमेकां मदत करून आमी मृत्यूक जिंकून आमी मृत्युंजयाक मेळोया. नमस्कारू. हे विवेचन पुष्प आमी त्या सद्गुरूंगल चरणारी अर्पण करूया सगळ्यांनी मेळून. नमस्कार श्रोतेजन हो. जय शंकर. कल्ले कोणाक डिफिकल्टीज असल्यारी तांणी जरूर विचारका कले कळना जाल्यारी कले शंक असल्यारी मगल अल्पमतीक जरी कळना जाल्यार तर के समर्थांगल साधन करना पडे ते जे उत्तर दिता ती ते आमी शेअर करूया एकमेकां लागीं अशें दिसता. तेमी ती खुशी जाता सगळ्यांकय. नमस्कारू.